बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रितीच्या भावा भयणींनो, देव आमचो मोगाळ बाप. तो आमचो जण एकल्याचो मोग करता आनी तसोच आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक तो आमकां आज्ञा दिता. तर ताच्यो आज्ञा आमच्या जिवितान पाळूंक आनी देवाची कृपा मागूंक आयलोल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. स्तोत्र 95 वर्स 6. भितर सरात मान बागुया, साश्टांगी पडुया, आमच्या रोचणारा देवाक पांय पडुया. जेजू, तूं जिवो देव आमचे मदें उण्या रुपान हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. जेजू, म्हजो बावाट हांव ह्या वेळार जिवो कोत्ता. जेजू, सगळें म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत घालतां आनी सगळे कार्तिकायेन मान बागोवन नमस्कार करता. गीत गावुया बापाच्या एकल्याच पुता R4 पेज 176. बापाच्या एकल्याच पुता सोगीच्या बोलीच राजा सर्गातून देवून आयलाय संसारात माटो घालाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. वाचोऱ्यांक स्वर्गार रस्त्यार बोकेचे सोंपले सुस्कार. उण्याचे घेतले रोपणे
जालोय तूच जेवण आमचे नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. आमचो मागण्याचो विशय आपल्या जेवणा काणाक नेबेल जाय आसलें तेंय घालें. धर्मदूताच्या इतिहासांत 17:30 आमकां अशें मेळटा. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान लक्ष घालूंक ना, पूण आतां सगळे कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो सगळ्या कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. जेजू तूं दयाळ सरवंडार, तूं दुसऱ्या सवें सदांच सुदार. तूं आपल्या लागीं भावार्थान मागतल्यांक केन्नाच परो घालिनाय. मोगाळ जेजू, आमी आमच्या पवित्र सभेंत वो दुसऱ्यांक गोज्जे वतांक आदार दिला. आमच्या नांवां पासत आमचें नांव वयर काडचें मनान आमी केलां आनी दुसऱ्यान आमकां मान दिवचें मनान केलां. आमकां बोगोस. देवाचे काकलुटीक उलो मारून गीत गावुया. सगळे तुज्या ओकमान I-28 पेज 133. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक कुणाचे वखद दिता. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक कुणाचे वखद दिता. आत्म्या म्हज्या
काल सांत्वन देवाचे उपकाराचोय वतम्या मोच्या काल सांत्वन देवाचे उपकाराचोय जिवितुचे कोरेन देण्याने बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तोनी पिराय पोतोता जिवितुचे कोरेन देण्याने बोरीत वेता जीव नवो बळ नवे तोनी पिराय पोतोता ओतम्या मोच्या काळ सांत्वन देवाचे उपकाराचोय ओतम्या मोच्या काळ सांत्वन देवाचे उपकाराचोय उदेंतिओस्तोम तीक जितुले पोयसो पोटा जितुले पोयसामची पातका काडून उडयता उदेंतिओस्तोम तीक जितुले पोयसो पोटा जितुले पोयसामची पातका काडून उडयता ओतम्या मोच्या काल सांत्वन देवाचे उपकाराचोय ओतम्या मोच्या काल सांत्वन देवाचे उपकाराचोय स्तोत्र 28 वोळ 7 सर्वेस्पोर मोजें बळ आनी दाळ ताच्या म्हज्या काळजान विस्वास दवरला ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगांत नवो जीव भरोन आयलो देखून सगळ्या काळजान ताका दिनवासता वय मोगाळ बाब भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाब तो आमकां सगळ्यांक आकांतांतलो निवारता आनी आपल्या लागीं भावार्थान मागतल्यांक तो आपलो आदार फावो करता आनी आमकां आपल्या देण्यांनी भरता तो देवाक दिनवासून गीत गावया तुज्या व्हडत्या नांवांक Q13 पेज 172
Sorvespora Deva Mogal papayamcha Tujas nawak toray Tujas nawak moima Favosasna sasna Tuja Vodyanava Moima Gai Tao Bapa Tuja Vodyanava Moima Gai Tao Bapa Utom Eklos totum Bolis Tisvon totuns Molbar Prithvi Sugut Tuches Munchen Deva Mogal Papayamcha Tuja Vodyanava Moima Gai Tao Bapa Tuja Vodyanava Moima Gai Tao Bapa Sogliao Vontum Vortum Vorlia Mode Vorlom Raipon Tuches Deva Tuches Korsunam Bapa Delta Grace Skyward Week Tuja Vodyanava Moima Gai Tao Bapa Tuja Vodyanava Moima Gai Tao Bapa आमचे मदें असलोलो जेजू आमचे लागीं उलयता ताचें उतर चीत दिवन आयकुया सगळीं उबीं रावया लुकाचें शिवर्तमान 21 वळी 1 ते 4 दोर्मपेटींत आपले दांड्यांनी घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक जेजून चतुरायेन पळयली आनी कोण एकले गरीब
दोलडिरे विधवेकूय 2 लेपटोर घालतना ताणें देखली आनी म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगतां, हे गरीब विधवेन सगळ्यां परस अदीक घालें. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें काडून देवाक समर्पिल्ल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक नेबेल जाय आसलें तेंय घालें. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. सगळीं बसूया. आयकल्या देवाच्या उतराचेर आतां ल्हानसो नियाळ करुया. धर्म पेटीन दुडू घालपाची जुदेवाच्या काळार चाल आसली आनी आयच्याय काळार ही चाल आसा. देवाक भेटयलोले दुडू देवाच्या वावराक भेटयतात. गरीब वो ग्रेस लोक फाटीं फुडें पळयनासतना दुडवांचो आदार दितात. थोडो गरीब लोक आपणाक उणें करून आपणा लागीं आसा तितलें दितात. लुकाच्या शिवर्तमानांत 22:21 बोळी 1-4 आमकां सांगता, ते गरीब विधवे कडेन चड नासलें. तरूय आसतना तिणें आपणाकूच उणें करून आपणा कडेन आसलोलें तितलें ते धर्म पेटीन घातलें म्हूण जेजू तिका वाखाणटा. आयज जायतीं भावार्थी पवित्र सभेक जायतीं दुडवांची देणगी दितात. खूब बरें, पूण कसलें मोल आसता? कांय जाणां शिवर्तमाना प्रमाणें दितात, जाल्यार जायतीं जाणां व्हडलो बोवाळ करून दितात. तें जालेंच, परतेंच जाल्यार आपणाची मान आनी वडवीक सोदतात. हें चुकीचें. जायतो गरीब लोक आपणा कडेन जायना म्हूण दिनासतना रावता. ते विधवेची देख घेवन आमकांच उणें करून दिल्यार देवा मुखार ताका मोल आसा म्हूण मनांत दवरची गरज अशें आमच्या कडल्यान घडटलें जाल्यार दुसऱ्यांचो हुस्को आमकां आसूंक जाय. आमी वस्तूंक आनी गिरेस्तकायेक तशेंच आमच्या नांवांक चिटकून रावूंक जायना. देव कोणाच्याच रिणांत रावना. पूण
उदारपण दाखयतल्यांचेर आशिर्वाद घालता. पयले सुवातेर आमी देवाक कितें करता आनी भेटयता तें आमचो देव पळयना, पूण जें कितें आमी देवाक भेटयता तें आमच्या काळजान सावन देवाक दितात जाल्यार तें मानवता. दुसरे सुवातेर गरीब विधवा वस्तुरी काल्तिकायेन आपली भेटवणी करता. कितली ल्हान भेट जावं पूण ती काल्तिकायेन भेटयली तो देवाक मानवता. हे वरवीं आमी सर्गीची भागीदारां जाता. तिसरे सुवातेर आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं देव आमची तुस्त करता तें जालेंच, पूण गरीब विधवे पोरी समाजांत आमच्या सोयऱ्यां शेजाऱ्यां तशेंच गरजे वतना सवें उदार जावची गरज. गीत गावुया W2 पेज 262. Kushi monan chikona gorib koreza bagi. Kushi monan chikona gorib koreza bagi. Surgi cherais korestache korestache. Kushi monan chikona gorib koreza bagi. Kazanji kon dulo bekalti kores bagi. Pritve chenais kores tache kores tache. Kushi monan chikona gorib kores bagi. Kushi monan chikona gorib kores bagi. Surgi cherais korestache korestache. Kushi monan chikona gorib
सहभागी आताची कोण रुदोन करतात कोरे सहभागी तांकां बुजवून कोरेंच मेळटा कोरेंच मेळटा खुशी मोना चिकोन गोरी कोरेंच सहभागी खुशी मोना चिकोन गोरी कोरेंच सहभागी स्वर्गीचे राज कोरेस्तांचे कोरेस्तांचे खुशी मोना चिकोन गोरी कोरेंच सहभागी आमी सदांच दुसऱ्या सवे उदार जावंक गरज तर हीच करपा मागूंक कांय मागणी बापा मुखार दवरुया दर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो गोजेवंतांक आनी आकांताक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक शिकोय बापा आमच्या भाग्यवंत बापा आमच्या बिस्पांनी तशें सगळ्या पाद्री माद्रींक आनी म्हत्वाशांक राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब गोजेवंतांक आनी आकांताक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक शिकोय बापा आमच्या सरकारी मनशांनी आपलेंच बरेपण विसरून आपणाक निवडून काडलोल्या पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब गोजेवंतांक आनी आकांताक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक शिकोय बापा भावा भयणीच्या रुपान केरीत भाशेन ल्हानाच्या रुपान तूं आमकां मेळूंक येतात तांची सेवा करून तांकां बरें करून तुकाच आमी अणभवूंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब गोजेवंतांक आनी आकांताक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक शिकोय बापा आमचे फिरगोचेन दुबळीं धाकटीं पिडेक वो दुखेक सांपडलोलीं आसात तांकां आदार बुजवण आनी बरें उतर दिवंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब गोजेवंतांक आनी आकांताक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक शिकोय बापा धर्माच्या आनी जाती कातीच्या वेगळोचाराक लागून मनीस एकामेकाचेर जळटात आनी रागान जेतात
तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब गोजेवंतांक आनी आकांताक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक शिकोय बापा. सोणेकलेची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. जबाब गोजेवंताक आनी आकांताक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक शिकोय बापा. सगळी आमची मागणी करून जेजू शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तरणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.